पेडणे म्हालात कोविड दुयेंतींचो आंकडो पळोवन पेडणे म्हालांतल्या दुयेंतींक दवरपा खातीर पेडण्यानूच केंद्र उबारपाचें थारायल्लें. त्या प्रमाण भलायकी खात्यान पेडणे सावळवाडा हांगासर आशिल्ल्या इंडोर मैदानाचें रुपांतरण कोविड केअर केंद्रांत केल्लें. मात अजून थंय कोविड दुयेंतींक दवरपाक सुरवात केल्ली ना. गोंय सरकाराच्या भलायकी खात्यान थंय सुविधा तयार करपा खातीर लाखांनी रुपया खर्च केल्यात. सरकाराक हें केंद्र चालीक लावपाचें नाशिल्लें जाल्यार इतलो खर्च कित्याक केल्लो असो प्रस्न पेडणे ब्लॉक काँग्रेस करता. सरकारान पेडण्यात तयार केल्लें कोविड केंद्र बेगिनाच चालू करचें, नाजाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीन केल्या. जिल्हा अधिकाऱ्याक पयलीं भेट घेतिल्ली, आयजूय आमच्या उमेश तळवणेकरान वचून ताची भेट घेतली आसा. पूण सरकारान आजुनूय आमकां आश्वासन दिलें की 8 दिसां भितर सुरू करता म्हणून. पूण 8 दीस जावन गेले तेन्ना म्हाका ह्या पत्रकारांच्या माध्यमान सरकाराक विचारपाक जाय की सरकार जे इतले लाखांनी जे पयशे मोडटा कोविड सेंटरा लागून, आनी ते कोविड सेंटर जर करच ना जाल्यार पयशांचे तेजे उपयोग कितें? हे जे आमचे नागरीक आसा हे इन्कम टॅक्साच्या माध्यमान, सेल टॅक्साच्या माध्यमान हे सरकाराक ते पयशे भरता, आनी सरकार ह्या पयशांची विलेवाट जी लावपा ही योग्य तरेन लायना आनी हे पयशे वाया वयतात. तेन्ना म्हाजे कडेन सरकाराक मागणी आसा, जर तुमकां जर करपाचें नाशिल्लें, फक्त जर तुमी लोकांक दोळ्यांक जर धूळ घालपाक जर तुमची इच्छा आशिल्ली जाल्यार इतली कित्याक फॉर्मेलिटी करपाक जाय, इतली कित्याक खर्च करपाक जाय आशिल्लो? हो खर्च वाया वयता. आनी आमचे पेडणेचे जे कोविड जे पेशंट जातात बडे हांकां हांगा सेंटर नाशिल्ल्या कारणान दुसऱ्या गांवांनी वचून रावचें पडटा, तांकां त्रास जातात. केन्ना केन्ना हॉस्पिटलान सुद्दां बेड आसना, तांकां नाइलाजान घरा कडेन तांकां राव म्हणून सांगचें पडटा. आनी अशे लोकांचे हाल जातात. हे सरकारान लोकांची हे कोविडाच्या नांवान एक हाल केल्ले आसात. हे हाल जे सरकारान जे हाल केला न्ही, हे येत्या विधानसभेक हे सरकाराक हेजे परिणाम भोगचे पडटले. तशें हांव स्थानीक आमदार आनीक उपमुख्यमंत्री ह्या राज्याचो एकाय सांगूंक सोदता की तुका ह्या आमच्या जनतेन तुका मोठ्या मतधिक्यान तुका निवडून हाडलो, पूण जेन्ना हे कार्य जर पळयलें जाल्यार हेजो जो परिणाम आसा ते तुका विधानसभेक ते कळटलो. हेजे मताच्या माध्यमान हेतूंतल्यान तुका कळटलें की आमच्या पेडणेकारांचो जो कितें मनाचो विचार आसा, कितें भाव आसा तो व्यक्त जातलो. इतलें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. आनी 8 दीस पळय आमी परतून एकदां आनी 8 दीस दिल्ले आसात, आनी हेजें जें फुडें कितें जातलें तें सरकार जबाबदार आसतलो. हेचें काम कंप्लीट जालें आसतना सुद्दां हेचें इनॉग्रेशन करूंक ना. आयज आमच्या पेडणे तालुक्यान भरपूरशे लोक कोरोनान मेल्यात आनी भरपूर बाधित रुग्ण मेळटात. आयज जे हेल्थान जे टेस्टिंग करता ते पॉझिटिव्ह म्हणून जर आयज सरकार तांकां डिक्लेअर करता जाल्यार ते पेशंट आपल्या घरा कडेन वयता, फॅमिलीन रावता काय बाजारान भोंवता, हे प्रशासनाचें लक्ष ना. हो जो डेप्युटी कलेक्टर पेडण्याचो हाडून जो बाबू आजगांवकारान बसयला तो बेश्टो नांवांक बसयला असो म्हाजो आरोप आसा. तेचेर प्रशासनाचेर नियंत्रण ना, कोणाचेरच तेचो लक्ष ना. आनी एक काँग्रेसीन एक सरकाराक इशारो दिवपाचें पेडण्याच्यान काम केलां. जो पेडण्याचो आमदार आसा आमचो बाबू आजगांवकर, ताका लोकांनी स्वताचें मत नासतना निवडून दिला, भरघोस मतांनी निवडून दिला. तो मनीस आयज आपल्या मडगांवान वचून न्हिदला, थंय वचून लिपला. हे आमी जाग ताका दिवच्या खातीर, ह्या पेडण्यातल्या प्रशासनाक जाग दिवच्या खातीर त्यांनी जर हे ताबडतोब विदीन 8 दिसाच्या भितर जर हे कोरोना सेंटर जर ओपन करूं ना बाबू आजगांवकरान, जाल्यार ताका जाग येवच्या खातीर, तो लिपोवन रावला थंय मडगांव न्हिदोन रावला, ताका जाग येवच्या खातीर आमी हांगासर त्या कोरोना सेंटराची पुजा करतले, ढोल बजाव आंदोलन करतले.